आमकां जेन्ना कळ्ळें PWD मिनिस्टर तशेंच सावडेचो MLA दीपक पावसकर सर दिल्ली वचून येयले आनी तेणी खूब अशी इश्यूचेर डिस्कशन करून येयल्या म्हण तेन्ना आमी ते मेळ्ळे तेन्ना तांकां विचारलें तुमची विजीट कशी जाली काय म्हणून. तेन्ना आमकां तेणें सांगलें त्या वचून पयलीं नितीन गडकरी सरा मेळ्ळे तेन्ना नितीन गडकरी सरा वचून विचारलें सांगलें खंय आमकां आमचे रोडा प्रॉब्लम कितें इश्यू आसा ते सांगलें आनी नॅशनल हायवे आसा तेजे बद्दल बी सांगलें आनी तेन्ना नितीन गडकरी सरान तांकां सांगलें स्वता ते रोड बरे तरेन जावपा जाय तेंची क्वॉलिटी मेंटेन करपा जाय आनी आपूण गाडी घेवन त्या रोडा वयल्यान वयतलो बॉम्बे टू गोवा म्हणटकीर तेणी सांगलेलें आसा आमकां. म्हणटकीर दुसरी गजाल तेणी आनी एक गजाल आमकां सांगलेली आसा मेन म्हणल्यार जे आमी तांकां विचारलें जुवारी पूल आसा तेजी काम बंद आसा तेजे बद्दल विचारलें जाल्यार तेणी सांगलें आमकां ते जुवारी पुलाचें काम 19 डिसेंबरा म्हळ्यार कंप्लीट जातलें आनी तशें तो एक टॉवर आसा तेजेर तेजी ट्युरिजम स्पॉट करतले ते टॉवरार आनी तेजे 300 CR नितीन गडकरी सर दितली म्हूण सांगल्यार ते ट्युरिजम स्पॉट करपा लागून त्या टॉवरार. तशें तेणी आमकां आनीक बरी गजाल सांगली कितें जे 3 घाट आसात करमल घाट तुगेलो चोल्ला घाट आनी अनमोड घाट ह्या तिनूय घाटाचेर रुंदीकरण करपाची तेणी विचार तांकां मांडलो खंय त्या बद्दल तेणी नितीन गडकरी सरान तांकां सांगलें जे 3 घाट आसा तांकां रुंदीकरण करपा खातीर एनवायरमेंटा कडेन परमिशन घेया म्हणून ते चडशे फॉरेस्टां आसात सगळे फॉरेस्ट एरिया भितर आसात म्हणजे फॉरेस्टांनी कडेन जेन्ना तेणी एनवायरमेंटा विचारलें तेन्ना एनवायरमेंटान तांकां सांगलें खंय जी झाडां जी म्हाका मारतले तुमी तेज्याक 10 पटी चड झाडां रोवपा जाय म्हणून म्हळ्यार ते 10 पटी चड झाडां रोवन जातकीर खंय ते थिंग परमिशन दितले म्हणजे एक बरी गजाल एक तो रोड रुंदीकरण जालें जाल्यार खूब असो फायदो लोकांक जातलो. तशेंच मुखार तेणी सांगलें एक धनगर समाजा एक बरी गजाल तेणी सांगली डेप्युटी CM बाबू कवळेकर आनी ते खंय युनियन ट्रायबल मिनिस्टरा वचून मेळ्ळे तशें अमित शाहक मेळ्ळे खंय ते आनी तेणी सांगलें खंय दर्जो आसा ST दिवपाचो धनगर समाजाक तेंचे बद्दल तेणी इन्फॉर्मेशन तेणी डिस्कस केलें तेन्ना एक तेणी पॉझिटिव्ह रिएक्शन अशें दिलें खंय तेंकां आनी तेणी सांगलें खंय चड अशें डिसेंबरा म्हळ्यार एक गूड न्यूज तांकां मेळपाक शक्यता आसा अशें तेणी आमकां इन्फॉर्मेशन दिलें. ही सगळी अपडेट आयच्या दिसाची आसा हितून भितर 2-3 गजाली बऱ्यो आसात. मेन म्हणल्यार तुगेले ST समाजा समज दर्जो धनगर समाजा मेळ्ळो जाल्यार तांकां एक बरी गजाल मेळ्ळी. तशें अनमोड घाट चोल्ला घाट आनी करमल घाटाचें रुंदीकरण जर जालें जाल्यार एक बरी गजाल आमकां पळोवपाक मेळटली की रोडार एक्सिडेंट आसा ते कमी जातले हायवे जातली. तशेंच जो जुवारीचो पूल तो बेगीन चालू केलो जाल्यार आनी आमकां खूब अशी बरी गजाल मेळटली वचपा येवपा लोकांक सुविधा बरी मेळटली. ही आयची अपडेट आसा.